मलाकायस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्विस पोर्ट म्हणटा, तुमची उतरां म्हाका कठीण लागतात. तुमी विचारतात तुजेर आड आमी कितें म्हणलां. तुमी म्हणटात सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा सांबाळून वो दोलबारांच्या सर्वेस्परा मुखार दुखेस भोवून आमकां कितें मेळटा. गोरविश्ट मनशांक सुदैव म्हणपाचो आतां वेळ पावला. वायट करूनय ती सूख भोगतात. देवाची सोंसणीकायेची परिक्षा करूनय ती खास्तींतली सुट्टात. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती एकामेकाक अशें सांगतालीं. पूण सर्वेस्परान चीत दिवन ताचें आयकलें. सर्वेस्पराची भक्ती करतात आनी ताच्या नांवा खाल आसरो घेतात. तांची नांवां घालून ताच्या दोळ्या मुखार एक उगडासाचें पुस्तक बरयलें. हांव तयार करता त्या दिसा दोलबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा, खेरीतपणी ती म्हजें दायज जातली. जसो एक मनीस आपलें उतर आयकतल्या पुताक बक्षिता, तशें हांव तुमकां बक्षितलो. तेन्ना प्रमाणीक आनी खोट्या मनशा मदें देवाची सेवा करतल्या आनी ताची सेवा करिनासलेल्या मनशा मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान गमून येतलें. जळट्या आकट्या परी तो दीस लागीं पावता आनी सगळीं गोरविश्ट मनशां आनी खोटेपण करतात ती सुकलेल्या तणा सारकीं जातलीं. तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या पुरजोडटलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वा पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी धर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ते मनशां भागी. वावत्या वाळेचे देगे लायलेल्या रुखा काळा पोरमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफोळ. सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ते मनशां भागी. पूण नोश्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्त्यांची वाट निसंटनाक पावयता. सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. तुज्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी जेजून तांकां म्हणलें, तुमचे मदें कोणेकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी हो मैदानीर
ताचेशी वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सोडला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितर तावन अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खीड घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेलो. मोजान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागोटीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरड्याक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. माचली मागतल्या आपल्या पुताक माचलेचे सुवातेर एक सोरोप दीत तसलो तुमचे मदें कोण बापूय आसा जायत? वो तांतणी मागीत जाल्यार बापूय ताका विंचू काडून दीत. तुमी वायटोवीन जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्याहून कितलो अदीक तुमचो सुर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. नियाळाक आदार. आयचें शुभ वर्तमान आमकां स्पश्ट करता, इश्ट आमचे गरजेक लागून दिना जाल्यार पासून आमचे कोरड्याक लागून तरी दितात. देवा बापा ताय घोट संबोध आसत जाल्यार आमची वागणूक सोंसणीकायेची जाल्यार निराशी जायनासतना मागता तें मेळटा. पयलें वाचप मलाकी प्रवादाचें आमकां उगडास करता. गुणगुणो नासतना मागतात तेन्ना सोंसणीकायेन देवाची बेसांवां पडटात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवा थंय थीर विस्वास दवरून सगळ्यां पासत मागुया.